पावसान बऱ्याचशा वाठारांनी झाडां हुमटून पडटात, जाल्यार कांय वाठारांनी झाडांच्यो फांदयो तुटून पडटात आनी ताका लागून बऱ्याचशा वेळाचेर लायटीच्यो वायरी तुटतात। जाल्यार कांय ठिकाणी लायटीचे खांबे लेगीत मोडून पडटात आनी ह्या सगळ्या कारणांक लागून वीज पुरवणीचेर परिणाम जाता, अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान व्यक्त केलां। आमच्यो ज्यो वयल्यान लायनी गेल्या ताजेर जर माड पडलो आतां पयर आमच्या घरा कडेन म्हाका भायर सरपाक मेळना आनी 2 माड वायरीचेर पडले। 2 माड जेन्ना वायरीचेर पडटा तेन्ना 2 खांबे मोडले आमचे, कंप्लीट मोडले। इट्स नॅचरल डिजास्टर, त्या खातीर कोण कांय करूंक शकना। इट टूक ऑलमोस्ट अबावट 6 hours तुका ते सगळें रिप्लेस करून नवे खांबे घालपाक आमच्या डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसा ते बरें काम करता आनी त्या खातीर 6 वरांत आमचें तें काम जालें। काल म्हाका सांताक्रूजच्यान एक्स-MLAचो फोन येयलो, 2 मोठी आंब्याचीं झाडां लायनीर पडली आनी जवळ जवळ 100 ते 200 मिटर जितल्यो म्हणून लायनी आशिल्ल्यो 3 हेचेर सकयल सकयल येले आनी ते झाड काडप आनी त्या नंतर लायनी ओडप, परत पोल्स जर मोडल्या जाल्यार ते घालप, हें सगळें काम करपाक तांकां 12 तास तरी लागता। सो फाटल्या झाड काडपाकूच जवळ जवळ 1.5 तास लागता। सबस्टेशन आमी 2 घेतल्या मोठी, एक घेतलें वेर्णान 50 कोटीचें आनी दुसरें आमचें सालिगांव येता। वेर्णा इट इज अंडर प्रोसेस, एनी टायम वी मे इश्यू द वर्क ऑर्डर मेळटा आनी आता 15 दिसांक आमी काम चालू करता। दुसरें आसा आमचें जें हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केलां फाटले व्हडली असेंब्लीक आमचें सालिगांव सबस्टेशन। हेंय सबस्टेशन फायनल स्टेजीर आसा। वी मे टेंडर एनी टायम आफ्टर असेंब्ली सोंपले बरोबर आनी असेंब्ली सोंपले बरोबर